नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडता आणि हांव दिप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। अधिवेशन स्थगीत केल्ल्यान विरोधकांनी घेतली राज्यपालाची भेट। अधिवेशन परतून सुरू करपाची केली मागणी। जर मागणी पुराय जाली ना जाल्यार सरकार बरखास्त करपाची केल्या मागणी। पालिका वाठारांतल्या बेकायदेशीर घरांक लागू करची घरपट्टी कोयर मुक्त करपा खातीर उखलची पावलां। बुधवारा जाल्ल्या पालिका मंडळाचे बसकेत घेतले निर्णय। पेडणे कासरवणे गावांतल्यान बेकायदेशीरपणान कर्नाटकात व्हरपी गोरवांक थळाव्यांनी धरले रंगे हात। मोपा पुलिसांच्या केल्या सुवाधीन पुलीस करतात तपास। पातोडेर म्हापसा नुस्तें मार्केटाच्या तिसऱ्या माळ्यार आशिल्ल्या उदकाच्या टाकयेक अस्कीत पेटलो उजो पालोपिदान उजो हाडलो आटपात। उज्याचे कारण अजून गुपीत। इंदोर प्रीतीनगर वाठारांत इलेक्ट्रीक गाडी चार्ज करतना शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान घरांत अचकीत पेटलो भिरांकूळ उजो। घरांत दवरिल्ले 4 गॅस सिलिंडर उज्यात जाले ब्लास्ट। 7 जाणांक उज्यात लासून मरण। आणि शेकड्यांनी लोकांच्या हजेरेंत दिवचलचो पारंपारीक वीरभद्र उत्सव मनयलो व्हडा उमेदीन। वीरभद्राचो नाच आनी अग्निदिव्य पळोवपाक लोकांनी केल्ली व्हड गर्दी। आता खबरो विस्तारान। हेर कांय राज्यांनी पोटवेंचणूक जाता तरी थंय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आसा। फक्त गोंयचे अधिवेशन स्थगीत करप म्हळ्यार लोकशायेची हत्या। आमी राज्यपालांक अधिवेशन परतून आपोवचें अशें सांगलां, नाजाल्यार राष्ट्रपतींक सांगून सरकार बरखास्त करपाची मागणी केल्या अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान अधिवेशनाच्या 7व्या दिसा समारोप करचो पडलो। हाका सगळ्या विरोधकांनी विरोध केल्लो। होच विशय घेवन बुधवारा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सयत आमदार विरेश बोरकार, वेन्झी विएगास आनी क्रूज सिल्वान राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेतली। हेर कांय राज्यांनी पोटवेंचणूक जाता तरी थंय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आसा। फकत गोंयचे अधिवेशन स्थगीत करप म्हळ्यार लोकशायेची हत्या। आमी राज्यपालांक अधिवेशन परतून आपोवचें म्हूण मागणी केल्या। अधिवेशन परतून आपोवंक ना जाल्यार राष्ट्रपतीक सांगून सरकार बरखास्त करपाची मागणी करतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें। आज म्हाका दिसता जेन्ना आमी माननीय राज्यपाला बरें गेले, आमी सिच्युएशन हेड ऑफ द स्टेट त्या वेळार आमी जे सिच्युएशन असेंब्लीन जालें त्या पद्धतीन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश what actually transpired we explained in detail. We explained to him that the model code of conduct has no legal force over the legislature. The house is supreme. We told the honorable governor ज्या पद्धतीन स्पीकरान सुरवातीक सांगले की अंडर 209 the house is supreme आणि सकाळी जेन्ना तेणे ताका खबर आशिल्ली कोड हा सगळ्या सेशन वॉज ऑन आणि त्या वेळार लिस्ट ऑफ बिझनेस ऑलरेडी वॉज देर फॉर द होल डे, बट स्पीकर समहाव कटेल दी असेंब्ली व्हायोलेटिंग हिज ओन रुलिंग। सकाळी एक रुलिंग दिली। आता हे जे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट हा इट इज ज्युरिस्डिक्शन बेसिकली ends at Ponda or Southward, not at the assembly gates. हे आम्ही तेका सांगले। The laughing part today, how mockery of governance has happened or murder of democracy is Karnataka, Tripura, Nagaland, Gujarat and Maharashtra. All are facing by-election and all their sessions currently are on. We have submitted to the Honorable Governor that he writes to the President of India under 356(1) and asks, first we said that under 175 that a power high to summon this assembly. If the government does not want to have a debate, then under 356(1) write to the President of India and make sure that this government is dismissed. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
पेडणे तालुक्यातल्या कासारवणे गावातल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. बुधवारा फातोडेर गांवच्या लोकांनी गोरवां चोरून व्हरपी गाडी रंगे हात धरली आणि ती थेट पुलिसांकडेन दिली. कांय दीस गोरवां दुबावीतपणान ना जावपाक लागल्यात म्हणून वाठारांत भयाचें वातावरण आशिल्लें. फातोडेर नेमकें कितें जालें पळयात हो खाशेलो अहवाल. बुधवारा फातोडेर कासारवाडे गावातल्या सरकारी हॉस्पिटला लागसार थळाव्यांक दुबावीत हालचाली दिसल्यो. गावातल्यान वतना कर्नाटक नोंदणी क्रमांक आशिल्ली गाडी लोकांच्या नदरेक आयली. फाटल्या कांय दिसां सावन रातच्या वेळार भटकी आनी गोठ्यांतली गोरवां अचकीत ना जावपाक लागिल्ली. सुरवेक बिबट्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो, पूण गोरवां सतत ना जावपाक लागिल्ल्यान गांवचे लोक शिटूक जाले. मजगती शेतात रानदुकर आनी गवारेड्याच्या त्रासाक लागून शेतकार पयलींच रातभर जागराणी करताले. हे शिटूकसाणेक लागून दुबावीत गाडी आडावपाक थळाव्यांक येस आयले. गाडयेची तपासणी करतना तातूंत गोरवां सांपडली. हाजे उपरांत तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी रोखडेच मोपा पुलिसांक म्हायती दिवन गाडी आनी दुबावितांक तांचे सुवाधीन केल्यात. हे घडणुके उपरांत गोरवां चोरयेच्या प्रकरणा फाटल्यान व्हडले रॅकेट उक्ते जावपाची शक्यताय आसा. सध्या पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. गाय किधर लेके काटने के लेके जा रहा था ना? ओ भाई काटने के लिए हम लेके जाता भाड़ा हमारा है। तू भागा, तू काटने के लिए लेके जा रहा तेरे को मालूम था गाय है नहीं। उसमें। हाँ मुंह से बोल। तू क्या मुंह से बोल। अरे पहले क्या बोला तू? खाली गाड़ी में भर लेके जा रहा था। हाँ गाड़ी खाली है करके बोला था तू? हाँ भागा क्यों? गाड़ी खाली रहता तो भागता था तू? नहीं ना? ये तो गाय तेरे को मालूम था गाय है अंदर, तभी तो भागा ना? ए, और फिर? तू इत- गाड़ी है क्या? हाँ? आता लगा देखो। विचार आहे का? हे दोघो हे पाय, जा रहा था ना? हे दोघो गोरवांक घेऊन वयता. हे पाय कर्नाटक 22 AA4747 गाडी. इनकी कौन टको? हे घेऊन तू खंय व्हरतालो? बेळगाव बेळगाव वर उठ तुका बेळगाव वर उठ. फाटल्यान गोरवां दाखयली गोरवां दाखयली हे पाय ही गाडी, ही पाय ही गाडी आणि एक गाडयेन हे पाय ती सोडून सकल देऊ नका तू चट्ट बाईक देऊ. हे पाय हे गाडी व्हरतात. हे पाय सप्लाय करतात आणि हे बेळगाव व्हरपाक आसले गाडी. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. बुधवारा फातोडेर म्हापसा नुस्तें मार्केटाच्या तिसऱ्या माळ्यार आशिल्ल्या उदकाच्या टाकयेक अचकीत भयानक उजो पेटलो. उजो पालोवपी दळान घडणुकदार धांव घेत उजो आटपात हाडून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना, मात उजो लागपाचें कारण अजून गुपीत आसा. पळयात. साधारण आमकां न्हय 5:30 सुमार कॉल आयले की फीश मार्केटान उजो लागला. सो आमी तुरंत गाडी टर्न आउट केली. 2 मिनटांनी आमी पावले थंय. जाल्यार वयर पळयता जाल्यार हांव चड ब्लॅक धुंवर येवपाक लागलो. आमी वयर गेले. स्टेरकेस तेजी शिडी आहा, ते शिडीचेर वयर चडून पळयलें जाल्यार उदकाचे टाकी आहा ते पेट्टात. सो 4 टाकी आसले भितर. 4 टाकयेंतल्यान ते एम्प्टी, 4 एम्प्टी आसले. उदक बी कांय नासलें. तितले 3 टाकये जळोन खाक जाले. एक तर सारकीच जळोन खाक जाले. दुसरी 2 आहा ते मातशे बुराक पडले ताका हीट लागून ते हें जालें. एक आमी वाटोवपाक यश मेळ्ळें. सो तो उजो कसो लागलो, कितें लागलो हें आमी सांगूंक शकना. कारण थंय लायटीचो सोर्स कांय नासलो, इलेक्ट्रिसिटी कांय नासली. फक्त एक केबल आसले पळय ते वेल्डिंग केबल आसले. पूण थंय काम चालू नासलें. फातोडेका काम चालू नासलें. आमी आतां सांगूंक शकना एक्झॅक्टली ते उजो कसो लागलो, कितें लागलो. आनी ते झाड आसलो पळय म्युनिसिपालिटीचो, आमी विचारले कितें तो म्हाका आपणाकूय खबर ना. आपूण ते दार कितें लॉक तोडले आनी मागीर भितर येयलो. आमी सांगूंक शकना एक्झॅक्ट कितें कित्याक उदक नाशिल्लें भितर. उदक नासलें. उदक अजिबात नासलें भितर. एम्प्टी टायप, 4 एम्प्टी. सो कोणाक इंजरी बी? इंजरी काय जावंक ना. फक्त ते डॅमेज जाले. 10,000 व्हडले टाके ते टाके म्हाका अरावंड म्हाका दिसता 10,000 लिटराची टाकी एक ती. सो 4 टाके आसले. 3 टाके डॅमेज जाला, एक टाके सेफ.
मध्य प्रदेशाची आर्थिक राजधानी इंदौर हांगा मंगळारा राती एक भिरांकू आणि काळजाक पीळ घालपी घडणूक घडली. प्रीतीनगर वाठारात इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज करतना शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान घरात उजो लागलो. ह्या उज्यात घरात दवरिल्ले 4 गॅस सिलिंडर एका फाटल्यान एक स्फोट जाले. तातूंत 5 निष्पाप भुरग्यांसयत कुटुंबातले 7 जाणांक उज्यात लासून मरण आयले. पळयात. इंदौर प्रीतीनगर वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला. मंगळारा राती कडेन एका घरा भायर उबी आशिल्ली इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज जाताली. मात अचकीत रातच्या वेळार चार्जिंग पॉइंटात शॉर्ट सर्किट जालो. घरात 15 परस चड गॅस सिलिंडर आशिल्ले अशी माहिती मुखार आयला. गाडयेच्या चार्जिंग पॉइंटाचेर पेटिल्लो उजो रोखडोच घरा भितर पातळ्ळो. उज्याच्या उष्णतेक लागून घराच्या तळ मजल्याचेर आनी पयल्या माळ्यार 4 सिलिंडराचो खर स्फोट जालो. हो स्फोट इतलो खर आशिल्लो की घरातल्या लोकांक न्हिदिल्ले कडेन जाग्यारच मरण आयले. मरण आयिल्ल्या मदीं 7 म्हयने ते 12 वर्सां पिरायेच्या 5 भुरग्यांचो आस्पाव आसा. तातूंतल्या 3 साल्वार केल्यात. हे घर पॉलिमर वेपाराचें आशिल्ले. घरा स्फोटक रसायनाय आशिल्ली. हाका लागून व्हड प्रमाणात उजो लागलो. ताज्या घरात इतले सिलिंडर खंयच्यान आयले हाची चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. बचाव कार्यात वाठारांतले रस्ते खूब अरुंद आशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाक थंय पावपाक आडमेळी आयल्यो, जाका लागून कळाव जालो. थळाव्या नागरिकांनी मजत करपाचो यत्न केलो, पूण सिलिंडराच्या स्फोटाक लागून उज्याची तीव्रता इतली खर आशिल्ली की भितर वचप कठीण जाल्ले. घरांतल्यो जळून मरण आयिल्ल्यांच्यो कुडी भायर काडटना रेस्क्यू पंगडाच्या दोळ्यांत लेगीत दुकां आयली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेकड्यांनी लोकांच्या हाजिरेत दिवचलचो पारंपारीक वीरभद्र उत्सव मंगळारा राती व्हडा उमेदीन मनयलो. वीरभद्राचो नाच आनी अग्निदिव्य पळोवपाक लोकांनी व्हड गर्दी केल्ली. पळयात. शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आणि व्हड इतिहास आशिल्लो वीरभद्र उत्सव हो दिवचलच्या भितरली पेठेंतल्या मठ मंदिराच्या शिगम्याचे वैशिष्ट्य. मंगळारा राती वीरभद्र उत्सव परंपरे प्रमाण व्हडा उमेदीन मनयलो. ढोल ताशे आणि समळ्याच्या तालाचेर जावपी वीरभद्राचो थयथयाट आणि अग्निदिव्य पळोवपाक बायलां भुरगीं मेळून अंदूय लोकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. पळयात वीरभद्र उत्सवाची कांय खिणचित्रां. वार्षिक पद्धतीप्रमाणे तुझ्या पायाकडे हो वीरभद्र आज येयल्लो आहा. त्या पद्धतीन हांगासलो हो जाग्याचो अधिपती श्री मटेश्वर महाराज, त्याच पद्धतीन या बिचणेचो रक्षण करपी श्री कोटेश्वर महाराज माझ्या माते. तुझ्या पायाकडे आज वीरभद्र हांगासून सुरू जातलो आणि शांतादुर्गे माते तुझ्या मठ मंदिरा पर्यंत येतलो. तेन्ना तुझी अखंड राखण या वीरभद्रा सकट हांगा जमलेले सगळे भक्तजनांक तुझी आसूंक जाय. त्याच पद्धतीन जर तुझी मठाकडे पावली, जशी शेजाकडे पावली का जो हौसार येवंक जाय तो बऱ्या भशेन देवी तू करून घेवंक जाय ही तुझ्याकडे मागणी करता. बारीपेट गावात साजरा करता आणि आमचो विनायक फोगेरी गेली 21 वर्सां हो नाचता. तेच्या पयलीं बाब पंढरी फोगेरी न्हेसतालो, तेच्या पयलीं तांचे काका न्हेसतालो. अशें कितलींच वर्सां 100 वर्सांच्या वयरचो इतिहास आसा. ह्या वीरभद्राची जी तयारी आसा ती आमी चणेकर कुटुंबीय करतात. त्या हप्त्याची तयारी करता आमी. आमकां ह्या वीरभद्राचे वेद शिगमो सुरू जाल्यार वेद लागता. वीरभद्राचे पयलीं आमकां लागता, ते फाटीक लागता आनी आमी ते हे तयारी करपाक सुरू करतात. चणेकर कुटुंबीय करतात. आणि माझा आजो लेट राजाराम चणेकर यांच्या पासून आमकां हे फुडें पिढी जात मेळ्ळेले आसा. आणि हे हप्तगीर तयार करून ह्या वीरभद्राक भायर काडप, न्हेसप, हे सगळे ह्या चणेकार कुटुंबाची हे आसा, परंपरा आसा आणि आमी अजून ती फुडें चलयता. आणि अशेंच आमी ही फुडें परंपरा चलयतली. म्हाका दिसता 100 वर्सां पेक्षा जास्त जावंक जाय. पयलीं हो वीरभद्र
सणेकर घराण्यान आशिल्लो पयलीं त्याच्या वरतून आमकां कसो आयला ते म्हाकाय खबर ना आमी आमकांय तांकांय खबर ना पण ही सगळी फाटली प्रभाव आणि ते फाटली प्रभाव ते चणेकार उमेद दिन ती करून हाडटा आणि ती लायतात सगळो खर्च तेच करता प्रभाव येतो आणि ते आतां सांगल्या त्या प्रमाणे तांकां वेळ लागता शिगमो सुरू जालो काय ती करूंक जाय म्हणून आणि हे भशेन आमची परंपरा अशीच चालू उरतली पयलो म्हजो व्हडलो भाव पंढरीनाथ फोगेरी करतालो त्याच्या पयलीं म्हजो काका विठ्ठल फोगरी तो करतालो त्याच्या पयलीं म्हाका खबर ना कांयच ताजें आनी आतां म्हजो पुतण्यो विनायक फोगेरी हो वीरभद्राची भुमिका करता खूप छान आसा जेन्ना देवी चांदर हांगा येयल्या तेच्या पयलीं पासून सगळ्या आमी बाजार चालू आसा आनी तेच्या पासून चालू आहा तेच सगळें चालू आसा तेच्या पयलीं म्हाजो बापूय जालें तेच्या पयलीं म्हाजो आजो जालें अशी परंपरा हे चालू आसा म्हणजे तुझी तिसरी पिढी माझी तिसरी पिढी माझ्या गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचल चांद रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हळदोणे मतदारसंघातल्या खोर्जवे वाठारात आशिल्ल्या किल्ल्या मुखार कोयराच्यो राशी दिसून येतात. पर्यटकां खातीर हो किल्लो फामाद आसा, मात कोयराक लागून ह्या सुवातेची वायट परिस्थिती जाल्या. हाका लागून ह्या वाठारात नितळसाण आनी देखरेखीचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. कोयराचो विलो लावन ही सुवात नितळ दवरपा खातीर थळाव्या पंचायतीन तशेंच संबंदीत प्रशासनान पावलां उखलची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. पळयात. आमी आसा खोर्जुया आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो कचरो पळया हे पंचायत हलदोना पंचायतीक लागता. जेन्ना सरकार म्हणटा आमी करोडांनी पयसो कचऱ्याक लागून मोडटा, हांवेंय जेन्ना पंचायतीचे पळय कॅश बूक पळयलो तेजेरूय पळयला लाखांनी पयसो पंचायतीन मोडला कचऱ्याक. जाल्यार तुमी हें पळोवंक शकता हें कितें हो फाटल्यान आसा फोर्ट म्हणटकूच लोक पळोवंक येता हें कितें. जेन्ना तूं एक पंचायत जेन्ना तूं चलयता नाका थंय खर्च करता तेन्ना हो कचऱ्याचे तेन्ना पयशे मोडले आसता तेन्ना हो कचरो आसलो तो क्लियर करूंक जाय. आनी हांगा जाता ते हांगा बोर्ड लावंक जालो हांगा आनी कचरो उडप ना म्हणून, पूण पंचायतीचे हितून दुर्लक्ष जाता. पंचायत भलत्याच कामांक बिजी आहा, लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिवप आनी नाका आसली कामां. मेन कामां कितें आमकां जाय उदीक लायट आनी नितळसाण ही उरोकूच ना. तुमी हांगाच न्हू वयता थंय पळयात वयता थंय कचरो, ताका जो जबाबदार आहा मनीस तेंचेर एक्शन जावंक जाय. हायकोर्टान सुद्दां डायरेक्शन दिल्लें आहा सो मोठो केसीन की पंचायत आनी पोल्युशन बोर्डान म्हयन्याच्या म्हयन्याक पंचायतीचें इन्स्पेक्शन करप आसता पोल्युशन बोर्डान आनी रिपोर्ट दिवंक जाय कंप्लायन्स. तो पोल्युशन बोर्डूय खंय तरी फेल गेला. तेन्ना म्हाजें मागणें आहा सरकारा कडेन आनी सीएमान हेजेर कितें तें लक्ष घालून हो जाग्यार घालचो इश्यू. फोर्टाचें कितें आहा, फोर्टाचो 22 टेंडर जाल्लो 2022 वर्क ऑर्डर जाल्ली. आयज पासून ते फोर्टाचें कामूच जायना. हांवें खूब फावटी हाडल्या ते डॉक्युमेंटूय हाडल्या, कन्सल्टंटांक पयशे दिल्ले आसा, खुबसो खर्च केल्लो पूण आयज पासून तेजें कंप्लिशन ना. आनी तुमी पळोवंक शकता सायडीर लेबरूय ना. हांव विचारूंक वयता पूण तेंचो आन्सर आसता तो सामको सॅटिस्फाय जायना. तेंचो आन्सर सामकें ना दिवपूय आनी तेंचे मनशात ना ते काम करपाचें, पूण पयसो हो गव्हर्मेंटाचो वेस्ट जाता आनी जालोय. आतांचे हितून जर तर कॉन्ट्रॅक्टर तो काम सोपयत जाल्यार ताका 50% सुद्दां पयशे पेमेंट करूंक मेळचे ना. जो पळय हांवें तेंचो हें हाडला एग्रीमेंट हाडला, एग्रीमेंटा प्रमाणे पयशे कट जावंक जाय तेजे डिले जाल्या उपरांत. तेज्या प्रमाणे तेजें काम सोंपोंक ना म्हणून ताका आयज पासून सवकस नोटीस काडलेलो ना ताका वॉर्निंग लेटर धाडलेलें ना, कांयच ना. म्हणजे हितून दिसता की तें मेळना म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टर आनी जो पळय डायरेक्टर आहा तो मेळना म्हणून ते कामां जायना. आनी हे वयता थंय इश्यू आहा. आमी म्हणटा सरकारा कडेन सीएमान हेजेर लक्ष घालूंक जाय आनी सगळेच फावटी लोक रस्त्यार येतले म्हणून रावंक ना. हितून गव्हर्मेंटाचो इश्यू आहा, तेंच्यांनी ते कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा, तुमचे कडेन डिपार्टमेंट आहा, ते स्टाफ आहा ते पळोवपाक तेंच्यांनी ती कामां करूंक जाय. जर तर ते कामां करिना जाल्यार तांकां घरा धाडूंक जाय. आमचे नवे भुरगे आहा जे खूब शिकलेले आहा बेकार तांकां एम्प्लॉयमेंट करचें. फाटल्या 5 वर्सांत हेल्मेट घालिनासतना 652 जाल्यार सोऱ्याचे नशेत गाडी चलोवपी 63 अशे वट्ट 715 जाणांक अपघातांत जीव वगडावचो पडलो. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही म्हायती मुखार आयल्या. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी हे विशींचो प्रश्न मांडिल्लो. 2021 वर्सा सावन ते आतां मेरेन हेल्मेट घालिनासतना कितल्या दुचाकी चलोवप्यांक अपघातांत जीव वगडावचो पडलो, सोऱ्याच्या नशेत गाडी चलोवप्याक कितल्या जाणांक मरण आयले अशे लेखी प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विधानसभेत केल्ले. ताका जाप दितना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले 2021 वर्सा ते आतां मेरेन हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलयिल्ल्यान अपघातांत 652 जाणांक मरण आयले.
दक्षिणेत 323 जाल्यार उत्तरेत 329 जाणांक मरण आयला. तशेंच सोऱ्याच्या नशेत गाडी चलयतल्या 63 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या नायकनगर वाठारात बापूय आणि पुताच्या दुबावीत मरणात आता वेगळेच वळण घेतला. पुताचो जीव घेतले उपरांत बापायन आपलो जीव सोंपयलो अशी माहिती मुखार आयल्या. घडणूक थळार बापायन बरोवन दवरिल्ली चीट लेगीत मेळ्ळ्या. बापूय भुरग्याचे नाते म्हळ्यार इश्टागतीचे सुंदर नाते आसता. मात दिवचलच्या नायकनगर वाठारात काळजाक पीळ काडपी घडणूक उक्ताडार आयली. 14 वर्षाच्या संचित म्हापशेकाराची ताच्या बापायन हत्या केली. उपरांत ताणें स्वता वीख खावन आपलो जीव सोंपयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घडणूक थळार मयेन संजय म्हापशेकार हाणें बरोवन दवरिल्ली चीट सांपडल्या. दिवचल पुलिसांनी या घडणुकेचो पंचनामो केलो. हे दुर्दैवी घडणुकेक लागून पुराय वाठारात दूख पातळ्ळा. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आंगार शिरशिरी हाडपी आनी खवदळ घालपी एक घडणूक दिवचल शारांत घडिल्ली आसा. दिवचलच्या नायकनगर वाठारात जे सिद्धिविनायकाचें देवूळ आसा ताचे फाटले वटेन आशिल्ल्या एका घरांत बापूय आनी ताच्या 14 वर्सां पिरायेच्या पुताची डेड बॉडी मेळिल्ली आसा. बापूय संजय म्हापसेकर जो भाजपाचो दिवचलचो एक मुखेल कार्यकर्तो आशिल्लो, ताणें आपलो 14 वर्सां पिरायेचो पूत संचित म्हापसेकर हाका पयलीं जिवेस मारून उपरांत स्वता वीख घेवन आत्महत्या केल्ल्याची म्हायती आतां मुखार आयिल्ली आसा. सोमारा बापूय संजय म्हापसेकर आनी ताचो पूत संचित म्हापसेकर हे दोगूच जाण आपल्या घरांत आशिल्ले. ते वेळार तांची धूव घरा भायर आशिल्ली जाल्यार 2 वर्सां पयलीं संजय म्हापसेकर हांची घरकान्न हिका मरण आयिल्लें आसा. सोमारा सांजे संजय म्हापसेकर हांची धूव घरा कडेन आयली तेन्ना तिचे नदरेक हो प्रकार आयलो. उपरांत तिणें बोवाळ करून हे विशीं आपल्या मामांक खबर दिली. उपरांत बेगोबेग धांवपळ सुरू जाली आनी पुलिशेक जेन्ना ही म्हायती मेळ्ळी तेन्ना दिवचल पुलिशेची टीम घडणूक थळार गेली आनी तांच्यांनी तपास सुरू केलो. मध्यान राती फॉरेन्सीक टिमी धाडली. जे फॉरेन्सीक टिमीन थंय येवन घडणूक थळाचेर पळोवणी केली आनी कांय पुरावे एकठांय केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घडणूक थळार पुलिशेक एक 12 ते 15 पानांचे पत्र मेळिल्लेचें कळटा आनी जें पत्र संजय म्हापसेकर हांणी बरयिल्ल्याची म्हायती मुखार आयली. संजय म्हापसेकर हांणी नेमको कितें मजकूर बरयला तें स्पश्ट जावंक ना. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आपलो पूत भरपूर मस्तेपणां करतालो आनी ताका लागूनच ताणें ताका सुरवेक मारून
उपरांत आपूण वीख घेवन स्वताचो जीव लेगीत वगडायिल्लो आसा. ती दिवचलचे आमदार दोतर चंद्रकांत शेटे हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. बापूय आनी पुताच्यो डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळी धाडिल्ल्यो आसा. पोस्टमॉर्टम जाले उपरांत जो अहवाल येतलो ताचे वयल्यानूच ह्या दोगांकूय कशें मरण आयलें तें स्पश्ट जातलें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पालिका वाठारांतल्या बेकायदेशीर घरांक घरपट्टी लागू करची असो निर्णय पालिका मंडळाच्या बुधवारा जाल्ले बसकेंत घेतला. दिवचल शार पुरायपणान कोयरमुक्त करपा खातीर पावलां उखलची असोय निर्णय लेगीत बसकेंत जालो. विद्यमान पालिका मंडळाची नेमणी बसका नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार आनी मुख्याधिकारी निहाल तळवणेकार हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा जाली. हे बसकेक सगळे 14 नगरसेवक हजर आशिल्ले. आज जो आमचे स्पेशल मिटींग घेतल्या तेचो पयलो विशय आसलो म्हणजे जी आमची इलिगल घरां बी आसा कोणी एक्सटेंशन केल्या वाडयल्या भाडेकरू आसा तेच्या खातीर आमी टॅक्स घेवपाचो म्हणजे आमी सगळे फायनल जाल्ले आसा. सगळ्यांचे आमी मेजरमेंट बी केल्ले आसा. कोलब्रो कंपनीक आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले तेच्या खातीर आमी असं केला की आता स्टार्ट करपा खातीर आमी ते कंडिशन घालून आयच्यान हें केला की आयज डिसिजन घेतला की तेंचे कितें आसा ती कशें घरांक टॅक्स दिवपाचो म्हणजे रेग्युलरायज करता. रेग्युलरायज म्हणजे हें इलिगलूच ती आसतली पूण जे कोणी वयर घर बांदलां घराक कोडयो काडल्या तेजो टॅक्स आमकां दिवपाचो. तशेंच कोणी भाडे रूम म्हणजे भाड्याक दिवप करपा खातीर रूम काडल्या 4-5 रूम काडल्या त्या रुमाची लांबी रुंदी जी कितें आसा ती मेजरमेंट काडून आमकां तो म्युन्सिपालिटीक आसा तो टॅक्स भरपाचो. ह्या कावन्सिलाची आमची लास्ट स्टँडर्डाचो लास्ट मिटींग आसली आनी हितून एक विशय आसलो तो गार्बेजीचो आसलो. गार्बेजीचो विशय म्हणजे बिचोले नगरपालिका जी आसा पळय ती गार्बेजच्या विशयाचेर सामकी सेन्सिटीव आसली. जेणे करून आमचे जे लेबर्स जे आहा पळय ते कंटिन्युअसली म्हणटा ते 8 दीस 7 दीस म्हणटा ते गार्बेज काडपाचें काम करतात. पण एक अशें दिसून येयलें की जितलें जरी काम केलें जितलें क्लिननेस करपाचें दवरलें सुद्दां जाल्यार आमचे भारताचे माननीय पंतप्रधान हांच्यानी एक नारो दिल्लो आसा की स्वच्छ भारत सुंदर म्हणून. आनी ह्या हितूनसून अशें प्रत्येक नागरिकाची कर्तव्य आसा की आपली एरिया जी आहा ती स्वच्छ आसपाक जाय आनी आपूण त्याच पद्दतीन तेजेर अलर्ट आसपाक जाय. पूण अशें कितें जाता की जे भायले मायग्रंट जे लोक असतात पळय थोडे विराडाक रावल्ले आसता ते लोक कितें करतात सांजचे एक सामान हाडलें कितें हाडलें जाल्यार ते प्लास्टिकाचे दुसरे दिसा कितें करप सकाळीं वयता आसतना वराक आमी रोड सायडीक उडोवप आनी तो म्हणटा तो आमकां खूब म्हणटा तो बिचोले म्हणटा तो त्रास जाता. ताका लागून आमी प्रत्येक फावटी रोडाक प्रयत्न करता अवेरनेस करता हांगासर की लोकांनी कचरो हो रस्त्याचेर कशी उडोवचो न्ही जावं ब्लॅक स्पॉट तयार करचे न्ही. आनी तितून आमकां खूब म्हणटा तें यशूय येयल्लें आसा. कितें आतां जितलें काम करता पळय तितलें तुका आनी हें वाडत जबाबदारी वाडत रावता. तशें जितलो कचरो काडप पळय तितले आनी कचरो हाडून लोक उडयत रावता. हांव सगळ्यांक बिचोलकारांक आमचे विनंती करता की तेंच्यांनी मना पासून ठरोवपाक जाय जे आमचे बिचोले म्युन्सिपालिटीचे लेबर्स येता पळय डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन येता पळय जो आपलो कितें कचरो जाता पळय जावं सरावंडींग एरियात जे कोण क्रिएट करता पळय तेंचे कडेन दिवप जेणे करून तो वेवस्थीत प्रमाणे तो म्हणजे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर पावता आनी तेजो विल्हेवाट वेवस्थीत लागता. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is Dr. Bangeshri. So everyone wants to have an Korean glass skin appearance. But skin is not just about the upper superficial part. It usually reflects your internal health. A glowing skin is a
mirror to your good internal health. So what can we do to have a good glowing skin? Now in Vijay Hospital, we are starting a specialized skincare center with the help of Dr. Ankita Tokdesai and Dr. Manish Patel, who will help to achieve your skin of your dreams. नमस्कार. धोलार पडल्या बडी शिगम्याचे दीस आसात आनी दुसरे अर्दान त्याच तालार गोंयचें पॉलिटिक्स नाचता. मागीर हालींच आमी पणजे CCPचें इलेक्शन पळयलें. आतां फोण्या इलेक्शनाचे घुमटां आनीक ताशे वाजपाक लागल्यात. ह्याच पार्श्वभुमीचेर आज आमी चर्चा करतात सडेतोड नायक करवळीन. आमचे कडेन खास गेस्ट आसात निलेश बाब बोर्डे. निलेश बाब बोर्डे पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक स्वता शिक्षण क्षेत्रान आसा, हायर एज्युकेशनान काम करता. ताजे भायर पॉलिटिकल बरे